हालींच नियुक्त जाल्लो भाजपाचो वेंचणूक गोंय प्रभारी आशिष सूद हांणी कोर समितीची बसका घेतली। वेंचणुकेच्या तयारीचो आढावो, केंद्राच्या येवजण्यांची अंमलबजावणी आनी 6 फेब्रुवाराक जावपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या भेटीची तयारीचो एकंदरीत नियाळ तांणी घेतलो। भाजप 12 म्हयने काम करीत आसता सोमारच्या बसकेत कार्यकर्ते, आमदार आनी मंत्र्यांबरोबर बसका घेवन वेंचणुकेच्या तयारीचो नियाळ घेतलो अशें सूद हांणी सांगलें। पूण लोकसभा तिकीट वांटपांचेर ताणें सस्पेन्स कायम दवरला। आझाद मैदानाचेर मंगळारा सकाळी हुतात्मा दीस मनयलो। भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात ज्या सुटके झुजाऱ्यांनी आपले बलिदान दिल्ले तांकां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी आर्गां ओंपली। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर लेगीत ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। सत्तरीत काजू पिकावळीच्या हंगामाक सुरवात जाल्ली आसा। झाडांचेर काजींचो चुगर फुलला आनी वाठार काजींच्या सुगंधात परवळपाक लागला। शिंयाच्या पोशक वातावरणाक लागून सद्याक गोंयांत समाधानकारक काजूचो भर आयिल्लो दिश्टी पडटा। हणजूण आनी वागातोर वाठारांत रातचे उसरा मेरेन मोठ्या आवाजान म्युझिक चालू दवरपाचो विशय अजूनय गाजत आसा। कितलेंय सांगलें तरी लोक कानामनार घेनात आनी हाका लागून थळावे बेजारल्यात। हे विशीं आतां पंचायतीनूच खर कारवाय करची अशें शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो हिणें सांगलें। सोमारा हणजूण पुलीस स्टेशनाचेर वागातोर आनी हणजूणच्या थळाव्यांच्या बसके वेळार हो थाराव घेतलो। मडगांव शहराच्या मास्टर प्लॅनात गुड्डुलेसांव आसा। हो प्लॅन तयार करतना थळाव्या लोकांक तशेंच मडगांवच्या नगरसेवकांक विश्वासात घेवंक ना। शेतकारांच्यो जमनी लुटपी तशेंच बिल्डर लॉबीच्या फायद्याच्या हेतान हो मास्टर प्लॅन तयार केला असो आरोप विजय सरदेसाय हांणी केला।
सोमारा भाजपाची कोर कमिटीची बसका जाली. भाजपान वेगवेगळ्यो कार्यावळी हातान घेवन प्रचाराक सुरवात केल्या. तशेंच गांव चलो अभियान सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. लोकसभा वेंचणुकेची तयारी नेटान चालू आसा. दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत दोनूय सिटां आमी जिखतले असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. मडगांवां सांपडिल्ल्या 2 सान्न भुरग्यांच्या प्रकरणात आता वेगळो ट्विस्ट आयला. ही दोनूय भुरगीं आपली म्हणून एके बायलेन दावो केला. शेणिल्ल्या भुरग्यांच्या आवयन भुरग्यांचो सोद घेत मंगळारा मडगांव गाठलें. 27 जानेवारीक शेनवारा सकाळीं मडगांवां 2 अनवळखी भुरगीं सांपडिल्लीं. गांधी मार्केटार पिपळापेडा कडेन 3 वर्सांची चली सांपडिल्ली जाल्यार रेल्वे प्लॅटफॉर्माचेर 1.5 वर्साचो चलो मेळिल्लो. ह्या दोनूय भुरग्यांक मडगांव पुलिसांनी ताब्यांत घेवन तांकां अपना घरांत धाडून दिल्ली. ते उपरांत मडगांव पुलिसांनी भुरग्यांच्या आवय बापायचो सोद सुरू केल्लो. पूण भुरग्यांची आवयूच सोद घेत गोंया आयिल्ल्यान पुलिसांचें काम हलकें जालें. बायलेन ही आपलीच भुरगीं म्हणून सांगल्या. मडगांव पुलिसांनी बायलेची वळख पटयल्या. 27 जानेराक भुरग्यांक मडगांवां सोडून गेल्ली ही गोवाची दुसरी बायल आनी आतां भुरग्यांचो सोद घेत मडगांव आयली ही भुरग्यांची आवय. घरांतल्या कोफुसावाक लागून घडये दुसरे बायलेन गोवाच्या पयले बायलेच्या भुरग्यांक मडगांव हाडून सोडिल्लेचें कळटा. फोंडे पणजी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीकच्या चिमल वाठारांत भाजपाचे नवे सुसज्ज आनी आधुनीक कार्यालय उबारतले. ह्या कार्यालयाच्या बांदकामा खातीर कायदेशीर सगळ्यो बाबी पुराय जाल्यात अशी म्हायती भाजप प्रदेशाध्यक्ष आनी राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या. ह्या कार्यालयाचे उक्तावण राष्ट्रीय भाजप प्रदेशाध्यक्ष JP नड्डा हांचे हस्तुकी जातले अशी म्हायती तानावडे हांणी ह्या वेळार दिली. सांखळे नगरपालिकेच्या सफाई कर्मचारी तसेच हेर कामगार वर्गां खातीर खासा भलायकी शिबिराचें आयोजन मंगळाराक नगरपालिकेच्या सभाघरांत केल्लें. मिनरल फाउंडेशन आनी सरकारी भलायकी केंद्राच्या जोड पालवान हें शिबीर घडोवन हाडलें. ह्या शिबिरांत सगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या भलायकेची तपासणी जाली. मंगळाराक पोरणे गोंयच्या गांधी सर्कला कडेन CCTV कॅमेरा बसोवपाच्या कामाचो शुभारंभ IGP ओमवीर सिंग आनी उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वालसन हांचे हस्तुकी जालो. गोंयच्या दरेका वाठारांत CCTV कॅमेरा आसले जाल्यार पुलिसांक लेगीत वेळचे वेळार मजत जावं येता अशें IGP ओमवीर सिंगान आपल्या उलोवपांत म्हणलें.
लोकसभा वेंचणूक तेंकली जावं भाजप वा आरजी सारकेलो प्रादेशीक पक्ष दोनूय पक्षांनी नेटान तयारी चलयल्या. मात दुसरे वटेन सगळ्यात पोरणो आनी गोंयांत सगळ्यात चड काळ सत्तेर आशिल्ल्या काँग्रेस पक्षांतलें अंतर्गत राजकारण सोंपपाचें नांव घेना. एल्विस गोम्साचे स्वताच्या काँग्रेस पक्षाचेर फार चल्ल्यात. काँग्रेसीचो गोंयांतलो कारभार दिशाहीन म्हणून एल्विसाचो आरोप. आपूण लोकसभे खातीर इत्सूक आसतना पक्षांतर्गत आपले आड कटकारस्थान चल्लां म्हणून एल्विसाचो गंभीर आरोप. माशेलांतल्या फास्ट फूड दुकानवाल्याक मारबोळे प्रकरणात 6 जाणांक अटक. हातूंत 3 पुलिसांचो आस्पाव आसा. तिगूय जाण निलंबीत. सोमारा पयलो अटक केल्ल्या आकाश नावेलकाराक पुलिसांनी नोटीस दिवन सोडलो. आकाशान हेरांक सोदपाक पुलिसांची मजत केली. फेब्रुवारीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची जाहीर सभा जावपाची आसा आनी ह्या सभेक लोकांनी चडांत चड उपस्थिती लावची म्हणून यत्न करात असो उलो भाजपाचो गोंय वेंचणूक प्रभारी आशिष सूद हांणी मारला. ह्याच उल्याक पाळो दीत सभेक लोक हाडपा खातीर कार्यकर्त्यां मदीं सर्त चालू जाल्या. ह्या सभेक 50,000 लोक उपस्थित रावतले अशी आस्त मुख्यमंत्र्यान दवरल्या. गोंयांत 2.5 लाख बायलो 30 वर्सां पिराये परस चड आसात. पयल्या टप्प्यात गोंय भलायकी सेवा संचालनालयान 1 लाख स्तन कर्करोगाची तपासणी पुराय केल्या. अशी तपासणी करप गोंय हे पयले राज्य. फुडल्या 1.5 वर्साक आनीक 2.5 लाख बायलांची स्तन कर्करोगाची तपासणी जातली आनी गोंय कर्करोग मुक्त करतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. मडगांवचो मास्टर प्लॅनात शेतकारांच्यो जमनी बिल्डर लॉबीक दिवपाचें कारस्थान आसा. आमकां आमच्यो शेतकी जमनी जाय. ही शेतांच आमचें जगपाचें साधन अशी मागणी मडगांवच्या शेतकारांनी केल्या. काँग्रेसीन मंगळारा मास्टर प्लॅनात घोळ आसा. हो मास्टर प्लॅन तयार करतना कोणाकूच विश्वासात घेवंक ना अशें म्हणीत आंदोलन केलें. ह्या वेळार बिगर सरकारी संघटनेनी लेगीत वांटो घेतिल्लो.
10 फेब्रुवाराक राजधानी पणजेन कार्निवाल परेड जातली. कार्निवाल परेडाच्या मार्गान कसलोच बदल केल्लो ना अशें पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें. पाट्यावेल्यान सुरू जावपी ही परेड कला अकादमी कडेन सोंपतली. फाटल्या 50 वर्सांच्यान कार्निवालाचे प्लॉट डिझायन करपी फ्रांसिस्को मार्टिन हांचो खासा भोवमान करतले. उत्तर गोंयांतल्यान उमेदवारी लढोवची काय ना ताचे विशीं आपणे काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यां कडेन तशेंच राजकी मळावेल्या जाणकारां कडेन उलोवप सुरू केलां अशी माहिती आदलो कायदो मंत्री एडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी दिल्या. अर्ज करपाची निमणी तारीख 5 फेब्रुवार ताका अजून वेळ आसा अशें खलप म्हणटात. लोकसभा वेंचणूक लडोवपा खातीर काँग्रेस पक्षान इत्सूक उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज मागोवपाची अशी पद्दत पक्षान आसा काय ना ते बद्दल वेगवेगळे विचार आसात. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरांक चालीक लायिल्ल्या मुख्यमंत्र्यांच्या येवजणेचेर आमदार कार्लोस फेरेरान टिका केल्या. टॅक्स फारीक करपी लोकांचो पयसो सोशल मिडियाचेर वापरून सरकार आपले प्रमोशन करता. सरकारान केल्ल्या कामाची पावती सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स दिवपाक लागले जाल्यार पत्रकारांचें काम कितें अशी तिडक आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी उक्तायली. माटवे दाबोळेच्या बायांनी झिरपिल्ल्या पेट्रोलियम पदार्थाची चवकशी खंय मेरेन पावल्या हाची जाप विचारपाक चिखलेचो आदलो सरपंच प्रताप म्हार्दोळकारान मामलेदाराची भेट घेतली. मात मामलेदार कार्यालयांत अजून मेरेन गोंय प्रदूषण महामंडळाचो अहवाल अजून मेरेन येवंक ना अशें मुरगांवचो मामलेदार प्रवीण पंडीत हांणी सांगलें. माटवे दाबोळेच्या बायांनी झिरपिल्ल्या पेट्रोलियम पदार्थां विशीं जुवारी इंडियन ऑयल कंपनीचेर संबंदीत अधिकारी कारवाय करपाक अपेक्षीत आसल्या असो आरोप आदल्या सरपंचान केला. बुधवारा 31 जानेराक म्हादयचेर निवाडो दिवपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणेक येवपाची आसा. बुधवाराचेर सुनावणी जावन निकाल लागतलो वा सदचे भशेन ह्या केशींक फुडली तारीख मेळटली हो व्हडलो प्रश्न जावन आसा. पळोवपाक गेल्यार ह्या वर्सा जानेर म्हयन्यांत ही केस 5 फावट फुडें धुकल्ल्या.
कला अकादमीत उजो पालोवपाच्या यंत्रणेचे टेस्टिंग चालू आशिल्ले. टेस्टिंगे वेळार वाल्व सुटून उदकाची गळती जाली. भौशीक बांदकाम खातें हें काम पळयता, देखून कला अकादमीक गळती लागल्या असो निश्कर्श काडचो न्ही. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन कला अकादमीच्या गळतेचेर स्पश्टीकरण दिलां. पूण ही टेस्टिंग कला अकादमीच्या उक्तावणा पयलीं कित्याक जावंक ना काय म्हूण विचारल्यार तो मिडिया आनी भौशीक बांदकाम खात्याचेर बोट दवरता. दोनापावला जेटीर आतां नवे डिझायन स्टॉल्स पळोवपाक मेळटले. विक्रेत्यांचे मागणेनुसार हे स्टॉल्स उबारपाचें काम पर्यटन खात्या कडल्यान सुरू आसा. पयलीं पर्यटन खात्यान उबारिल्ले स्टॉल्स विक्रेत्यांक मान्य नाशिल्ले, म्हणून आतां विक्रेत्यांक विश्वासांत घेवन हे स्टॉल्स नव्यान उबारपाचें काम चल्लां. फोंडे पालिकेची मंगळारा खासा बसका जाली. ह्या बसकेक बेशिस्त पार्किंगेचेर आळाबंद हाडपाक पे पार्किंग सुरू करपाचो निर्णय घेतला. इंदिरा मार्केटांत दुकानां वांटपा मदीं घोळ जाल्ल्यान पालिका अधिकाऱ्यांनी नदरेक हाडून दिल्ल्यान दुकानां खातीर परत निविदा काडपाचो निर्णय घेतला. फोंडे हनुमान देवूळ ते वयलो बाजार मेरेन हॉट मिक्सिंगाचें काम मंगळारा सांजे वेळार सुरू करपाचो निर्णय घेतला, अशी माहिती नगराध्यक्ष रितेश नायक हांणी दिली. म्हापशा पेड्या जंक्शनाचेर हालीं तेंपार अपघाताचें प्रमाण वाडलां. लोक येरादारी नेमांचें उल्लंघन करून गाडयो चलयतात, ताका लागून अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. पेड्या जंक्शनाचेर अपघात वाडपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते जापसालदार आसात, असो आरोप हळडणचो आमदार कार्लोस पेरे हांणी केला. रावण सत्तरीतले इयत्ता चवथेक शिकपी विद्यार्थिनीन प्रसंग ओळखून तिणें दाखयल्ल्या धाडसाक लागून तिच्या अपहरणाचो यत्न फसलो. ही घडणूक शेनवारा रावण सत्तरी वाठारांत घडली. हे संबंदात ते चलयेच्या पालकांनी केरी पुलीस आउटपोस्टात कागाळ नोंद केल्या.